नमस्कारो वापस हमें आमगेले भाषे खातीर कोंकणी भाषे खातीर दिसान दिस आमी उलोवचे भाशे खातीर आज हजारांनी व्युवर्स आसचे ह्या यूथ ऑफ GSP वर्ल्ड वायड हाजे एक मूलक आमी तुमी आमगेले भाशेचे खातीर थोडे वेळ काडया खुशेन काडया हें आमगेले क्लासरूम वरी कांय न्ही हांव सांगतास तुमकां गोत्त आशिल्ली भास त्या भाशेचे विचार हांव सांगता वता आनी तुमगेले प्रतिक्रिया घेता कित्याक म्हळ्यार आमी उलयता आसची भास आनी कोंकणी भास ते प्रमाणीकृत की बरोवपा भास की साहित्य भास की हक्कानी आमी दिसान दीस उलोवचे भाशे खातीर हाजे मध्येंतू कितल्यांतर आसा हें पुराय आमी एक विचार एक पटी घेवन आमी हाजे फुडें चर्च केल्लें नामपद पळयलें आमी बारी आमगेले मूळ जावन आमगेले भाशेंतू नाम आनी क्रिया काम आनी वस्तूचें नांव हें विचार आमी पळयले तशीच मागीर प्रत्यय कशी जोड जाता आनी शब्दोत्पत्ती कशी जाता आनी एक नाम म्हणटना ताजे वट्टू वचन येता एक आसल्यार कितलें चड आसल्यार कितलें तशीच लिंग भेद म्हळ्यार बायलें दादलें न्ही जाल्यार जिवनांतले अलिंग हांकां पुरा कशी व्यत्यास जाता हांगेले हे लिंग बदल करतना व्याकरणी जावन कसो येता आमी ते कितले मट्टाक आमगेले दिसान दीस उलयतना आमी हें घालताची उलयतना भास बरोवचे भाशे पशी दूर आसल्यार कांय ते चूक न्ही सगळे भाशेंत आसा कमी बोली म्हणटाशी बोली म्हळ्यार उलोवचें म्हणून हें उलयता वतना आमगेले बरोवपा दाखोवन आमी थोडे दूर आसताचे नान बरತೀನಿ म्हणटा कन्नडांत जाल्यार कोणेंय कागदार बरयतना नान बरयतेने म्हणून बरयताची साहित्य काणी बरयतना जेवा कवन बरयतना मात्र हें आमी संभाशणेचें एक उत्तर घालता शिवाय आमगेले ग्रांथीक भाशा म्हणून एक आसा थंय पुरा हें आमी क्रम प्रकार बरयताची आतां पेपरार येवची भास रेडियो टीव्हींतू एनावंस करची भास हें पुरा एक नमने ग्रांथीक भास म्हणून येता आमी तसोच एक भास कोंकणी ती एक ग्रेस्त भास म्हळ्यार एक डिग्निफायड लँग्वेज सगळ्याच वरी आमगेले देशाचे संविधानांतू बरे 22 भास आसा ते 22 भाशे भितर कोंकणी एक भास गोंयांतू तें ऑफिशियल लँग्वेज सगळी गोंयचे सरकाराचे वेवहार कोंकणींतू जाता असल एक भास आमगेले भास म्हणून आमी ताका आमची गेले आमगेले तितलेक आमी आपणायताच ते भाशेक असल एक कोंकणी भाशेचे आज थोडो विचार आमी वापस घेवन आयल्याची आमी उलोवया चर्च करुया कोंकणी शिकुया आतां आमगेले मुखार आज आमी उलोवचे विचार काळ म्हळ्यार क्रियापद आमी उपयोग करतना आतां हांव आयलो म्हणटाची आयलो म्हणून काल जाल्यार कसो करता फाय येवचे जाल्यार कसो म्हणचें तशीच केल्लें आज केल्लें वय काल जाल्यार ताका कशें म्हणचें व्यत्यास जातकी फाय जाल्यार व्यत्यास जातकी असल एक विचार आमी आतां चर्च करूं आसा तें पयल्यान पयलें नेक्स्ट स्लायड आतां आमगेले मुखार एक तुमकां एक स्लायड पळया तांत भितर आमी क्रियापद वच म्हळ्यार होगू हाका हांव आनी आमी हाका जोडसून वाक्य करच्याक प्रयत्न करुया आमी हांव मार्केटाक डॅश गेला म्हळ्यार ಹೋಗುತ್ತೇನೆ म्हणकत आनीक हांव मार्केटाक ಹೋಗಲಿದ್ದೇನೆ फाय जाल्यार कशें म्हणचें तें नाका तें नेक्स्ट रिवर्स
हांव मार्केटाक काली गेलें जाल्यार कशें म्हणचें आनी आमी जेतना हें व्यत्यास जाता की तुमी सगळे आतां ते डॅशाक एक शब्द तुमकां ಗೊತ್ತ सगळ्यांक ಗೊತ್ತस ह्या विशय ಗೊತ್ತशिल्ल विशय तुमी SMS करा आतां हांव मार्केटाक वच म्हळ्यार कसं जाता आनी फाय वच्चें आसल्यार फ्युचर हांव मार्केटाक डॅश हांव काली गेलें जाल्यार तेची वच कशी बदल घेता हें एक तुमी प्रयत्न करा आतां आमी आसल्यार आमी जेतना कशी आतां हांव सुरवेक तुमकां एक जावकाला सांगता हांव मार्केटाक वता वता म्हणत हांव मार्केटाक वता तावळे फाय वच्चें आसतली कशी गेली हांव मार्केटाक डॅश तुमगेलें उत्तर हाका जावचें समजावलेलें शब्द तुमी SMS करून आमकां तिळसूं येता आतां हे तीन कडेनय हांव म्हणलेलें तीन कालार आसा एक आमी कन्नडार सांगचें आसल्यार भूतकाल भविष्यत काल आनी वर्तमान काल आमगेले अंदो कोंकणींत चड उणें ओच शब्द पुरा आसता आनी तो थोडे कसले बदल आसल्यार कसले म्हूण आमी मुखार पळयताचे आतां हें आख्खे जावचे शब्द तुमी एक ಗೊತ್ತ आशिल्ले तशी आमकां मॅसेज करून पेटयत आतां नेक्स्ट ताज्या नेक्स्ट आं ओके आतां ओपास पळया तुमगेले मुखार आनी एक सेट आसा हांगाय वच म्हळ्यालेची एक क्रियापद आसा वच तूं घरा वच आमी आतां सांगचें आसल्यार वर्तमान कालार सांगचें आसल्यार भूतकाल जेतना कशें जाता आनी फ्युचर टेन्सार भविष्यत कालाक कशें जाता हें बदल जाता हें तुमी आलोचन करून आतां आमकां शब्द SMS करून पेटयत रिवर्स आं पळय आतां आमी आतां एक स्लायड पळोवन तुमकां हांव डॅश घालून दाखयलें तें आतां आमगेले मुखार आसा हांव मार्केटाक वता म्हण आतां वर्तमान काल जाल्यार भविष्यत काल जेतना कसो येता वतलो हांव फाल्यां मार्केटा वतलो अशें जाता बदलावणी जाता वच म्हळ्यार पळय वता वतालो जाता आनी काल जाल्यार पुरा बदलावणी जाला गेल्लो म्हणटा आमी काल जाल्यार हांव काल मार्केटाक गेल्लो अशी एक व्यत्यास जावचें सगळी भाशेन तो आसा आनी इंग्लिशांत थोडे विंगड रितीर आमी दाखयताची हें क्रियापदाची कांय बदलावणी केन्नाय जाता म्हूण साद दिना गो आनी वेंट अशें पुरो येता तें तशी हांगा आमगेल्यान वता वतलो गेलो आतां हांगा हांव म्हळ्यार एकलो आतां हें बहुवचन जातना आमी जातना आमी घरा वचूया पळय हांव मार्केटाक चमकलो आमगेलें एक स्पेशालिटी हें चमकुचें म्हळ्यार एक शब्द आमी आमगेले उपभाशेंत आमचे गेले भाशेंत मात्र अशें विंगड कोण कोंकणी उलयताची तांगेले भाशेंत हें आमकां मेळना हांव मार्केटाक वतलो वसुधा प्रभू हांणी टायप करून पेटयला आमकां आनी तशी आतां
पळय विंगड इंगड टेन्साक तूं घरा गेल्लो तूं घरा गेल्लो म्हणून एक मेसेज री घाला आतां हांगा एक विचार आमी गमन दिवन पळोवक हांव म्हणटना वರ್ತಮಾನ ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲಕ विंगड ರೀತಿ ರೀ बदल जाला रे आम्ही जतना ते काय बदल जायना आम्ही वचूया फाल्यां जाला रे तशी म्हणचे ते आम्ही म्हणले शब्द जेतना वच आशिल्लें वचूया म्हणून जेता नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट तुम्ही घरा वचाती करेक्ट आता ते आतां आमी डॅश दाखयलें तूं लास्टाचे तुम्ही घरा वचाती तशी एक आमकां समजावन एक उत्तर आयला तूं घरा कसो येता तूं घरा प्रेजेंट टेन्सा कसो येता फ्युचर टेन्सा कसो येता आनी आमगेले पास्ट टेन्सांत कशें येता हें आमी पळोवया नेक्स्ट स्लाइड पळया तूं घरा वता प्रेजेंट टेन्सांत वता जाता वर्तमान काल फ्युचरा जेतना वतलो म्हणून जाता तूं घरा गेल्लो तुमी घरा वचात म्हणलें स्टँडर्ड फॉर्म आमी वचाती म्हणटाची थोडेशे व्यत्यास आसा हें आमी उलयतना जावचे ಸ್ವಲ್ಪ बदलावणे मिती जाता अशी क्रियापद आमी दोन रुपाचे पळयले हांव आनी तूं म्हणून आनी मुखार पळया आनी एक आतां आमी अलिंगी विशयार येतना कशें येता हें पळया नेक्स्ट स्लाइड तूं घरा वच म्हणून एक मेसेज आयला आतां पळया क्रियापद वच तो ते तो आनी तें जेतना कशें जाता तो म्हळ्यार पुरुशलिंग एक वचन तें म्हळ्यार बहुवचन पुरुशलिंग बहुवचन आतां हांगा कशी व्यत्यास जाता पळया तो घरा डॅश गोत आशिल्लें एक मेसेज घाला तो घरा वतगी वतलकी कसल ते शब्द समजावन ताका जाता ते पुरा तुमी घालयत ते घरा डॅश प्रेजेंट टेन्स ते घरा डॅश फ्युचर टेन्स आनी पास्ट टेन्स अशें आमी हें पुरा आमी कसाला पळोवचें म्हळ्यार बरयतना मात्र अशीच एक प्रमाणीकृत जावन आमी बरोवंक जाता खंयचेय भाशेंत तशीच उलोवची कशी जाता जाल्यार आमी आतां बरपा कडेन कोंकणी शिकवण म्हळ्यार कोंकणींत बरोवचें बरयतना हांव एक विचार बरयलो गोंयाच्याकय तें कळका केरळाच्याकय कळका मुंबयच्याकय प्रादेशीक व्यत्यास येवचे नज आनी बोली एक शैलीर आमी उलयताची उलोवची कशी उलया बरयतना एकूलेक आसूं तें खातीर आमी हें आतां कोंकणी शिकुयांत आमी पळोवचेची एक प्रमाणीकृत भास आनी आमगेली आमी उलोवची भास हें आज एक कनेक्ट करचें काम आमी करता आसाची मुखारची स्लाइड हाजी उत्तर पळया आतां क्रियापद वच म्हणल्याक पळया तो घरा वता तो घरा वतलो वतलो म्हणटाची हांगा गोंयांत आनी गेल्यार तुमी वतलो तो वतलो तो घरा गेलो ते घरा वतात पळया त येता आमी वताती म्हणटाची ते घरा वतले ते घरा गेले अशी बदलावण पुरा वेगवेगळे रितीन जाता पळय एक आशिल्ल्यान एक वरी ना ते
प्रेझेंट टेन्स एक असला रे फ्युचर टेन्स अनेक पास्ट टेन्स अनेक जाता तशीची बहुवचनांतूय तिनी विंगड विंगड रितीर जाता एक वचना वयरी हें कशी बदलावण जाता म्हणून आमी पळयत आसाची मुखारी आमी आनी काही थोडे क्रियापदांक घेवया आतां पळया ती असला कसो येता ती आशिल्ला आमी पयलीं पळयला बहुवचनांत त्यो जाता त्यो आतां ती घरा कसो येता ती घरा वता कांय व्यत्यास जायना तशीच ती घरा आतां तुमी पळोवन थोडे मेसेज घालयात ती घरा हें स आमगेले स्लायडांत दिसचे स शब्दाक स वाक्यांकय तुमी समजलेले शब्द तुमकां गोत्तस आनी तुमी ते मेसेज करून आतां पेटयत मुखारचे आमी हाका उत्तर आतां कसो येता पळया ती घरा वता ती घरा वतली वतली म्हणटा वतली म्हणटाची गोंयांत न्ही ती घरा गेली ती घरा गेली आनी त्यो त्यो चल्यो म्हण आसला त्यो चल्यो घरा वतात वता ती आमी वता ती म्हणटा त्यो घरा वतल्यो 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 आमी तें एक हें प्रयोग तितलें करनाचे जाल्यार बरपांतू आमी हें कोरक जाता त्यो घरा गेल्ल्यो त्यो घरा गेल्ल्यो आतां हें हांगा गेल्लो म्हळ्यार एक शब्द हाका आमी युफेमिजम म्हणटात म्हळ्यार थोडे भाशेंतू एकक शब्दाक आमी निशेध करून दवरताचे हे गेल्लो म्हळ्यार शब्द आमगेले वैदीक हांतू कल्चरांतू गेल्लो म्हणटना ताका थोडे फावटी आमी मेल्लो म्हणलें एक अर्थांनी घालची ती आमी तें रिप्लेस करचे खातीर चमकलो म्हण एक शब्दाचे सृश्टी आमची गेल भाशेंत मात्र आसा हें चमकलो म्हणलेलें जीव आशिल्ले मनशाक मात्र म्हणटाचे एक माज्जर चमकलें म्हणा तें माज्जर गेल्लें म्हणून म्हणचे तें पास्ट टेन्सांतू माज्जर गेल्लें अशें म्हणटाचे जाल्यार मनशाक जेतना हें एवॉयड करता आमी एवॉयड करताची खंय आमगेलें उतरांत मात्र जाल्यार कोंकणींतू ताका निशेध ना आनी प्रमाणीकृत कोंकणींतू चमकलो म्हणल्यार वा एक शब्दाचे उपयोग ना आमगेले भाशेची हें स्पेशालिटी हें पुरो आमकां कळका विंगड खंय नातिलें आमगेले भाशेंत आसचें तें एक आमकां खुशीचे विशय वय आतां आनी मुखार पळय आमी क्रियापद अशीची बदलावण जाता पळया आतां आमी माजराची एक समजावन अलिंग म्हळ्यार नपुंसकलिंग कशें जाता तें आमी पयर पळयलां तें आशिल्लें ती जाता तें माजर ती माजरां अशी आतां तें माजर घरा डॅश हें पुरें तुमी ती घरा वच्चू गेल्ली म्हणून एक आमकां मेसेज आयला आनी अशीची तें जाल्लें आमगेलें तें चर्च करून आतां आमी मुखारचे हाजेर आसाची तें माजर घरा डॅश तें माजर घरा फ्युचर टेन्स जाल्यार फाय वता जाल्यार तें कशें म्हूण येता हें एक विशय आमी स तरांनी कशी बरो येता हाजें हें क्रियापद कशी बदलावण घेता म्हणून आमी पळया ताजें उत्तर नेक्स्ट स्लायड पळया तें माजर घरा वता तें माजर घरा वतलें वतलें तें माजर घरा गेलें
ती मजरा घरा वतात वताती ती मजरा घरा वतली वतली अशी आमगेले मक्ष मक्षी फाटी फाट आणि नाही हां आता त्या मजर घरा वतात पळय ती म्हणतना बदलावण जाल्या आता त्या मजर घरा वता जाल्यार चड मजर असल्यार ती मजरा घरा वतात वताती ते त कार एक सेरसूच्याक आमी सोडताची बरयतना अशी प्रमाणीकृत जावन बरोवका आमी वताती बरयताची जाल्यार जनरल जावन बरयतना वतात अशी बरयताची मुखारची पळय आमी मुखार स्लायड हां आतां आमी इतलें पुरा पळयलें सुमार 5 सेट आमी पळयले अंत पुराय विंगड भाशेचे टेन्स आनी आमगेले टेन्स कशी ते चेडून येस म्हणून एक ताजे होलीक करुया आमी सरळ वर्तमान काल सक सिंपल प्रेजेंट सक इंग्लिशांत तशीच प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स अशी पुरा आमगेल्यांतू इंग्लिशांतू अशी 4 सेट 3 वेळा बार की जाता आमी कोंकणींतू इतली पुरा घालनाची भारतीय भाशेंतूय ना कन्नडांतूय इतली पुराय वेरायटी ना चेडून 9 वेरायटी आसता आमगेले कोंकणींतू तांबडे घालना मात्र आस तांबड्यार दाखयला पळया ते एक 7 सेट आसता 7 सरळ वर्तमान काल आणि पूर्ण वर्तमान काल आणि पूर्ण भूतकाल अनेक भूत अपूर्ण अक रीत म्हणटाची रीत काल भूत अतिपूर्ण पळय हे दोन्ही भूत अपूर्ण आणि भूत अतिपूर्ण हे कोंकणींत एक स्पेशल जावन कोंकणींत मात्र हे आसचें आनी सरळ भविष्यत काल आमी तशें म्हणना आमी एक फ्युचर डेफिनेट आनी फ्युचर इनडेफिनेट ते मात्र उपयोग करताचे अशें पळोवचें गेल्यार आमकां ಒಟ್ಟು 9 न्ही 7 मात्र मेळटा काल 7 काळ मेळटा आतां आमी अपास जावंक जाल्यार हें पुरो काळाक एकाची घेवया मुखार आतां सरळ काल कशी म्हूण पळया नेक्स्ट स्लायड नेक्स्ट पळया आतां प्रेजेंट टेन्स पास्ट टेन्स आनी फ्युचर टेन्स आनी तो सिंपल कशी आसता म्हूण सरळ काल आतां ते 3 वाक्य दिला आमगेले सगळे हे व्यूअर्सान हक्का उत्तर आतां सोदू येता ನಾನು ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ सरळ जाल्लेले सिंपल प्रेजेंट टेन्स हक्का कोंकणींत तुमी कशी म्हणटाची 3 वाक्य दिला ನಾನು ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ म्हणून ಲೆಕ್ಕ ಪಲ್ಯ ಜಲರಾವ ನಾನು ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀನಿ अशी हे 3 संदर्भाचे आजी काली आणि फल्या सरळ जावन आमी कोंकणींत कशी म्हणयेतಕ್ಕ ನಾನು ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ ಐ सी द बर्ड तितलेच सी म्हणाल मात्र येते आणि ನಾನು ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಐ सॉ द बर्ड सॉ जाता इंग्लिशान आणि ನಾನು ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಐ विल सी द बर्ड हक्का कोंकणींत आमी कशी
वाक्य बरो येतं. या एक तुम्ही प्रयत्न करा. ನಾನು ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತೇನೆ कशी बरं येतं. एक तुम्ही ते ನೋಡುತ್ತೇನೆ गल्लारी पुरं सगळे वाक्य घालका म्हणा. ನಾನು ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು सगळं ಅಂತೆस ನೋಡುತ್ತೇನೆ, ನೋಡಿದೆ, ನೋಡುತ್ತೀನಿ. या तिन्ही आमगेले बदलावण कशी जाता म्हणल्यार एक भाशेचे उपयोग आमकां समज कळटा. मुखारचे पळय आमी. आतां सरळ काल जाल्लें तुमी हाका उत्तर घालता बेत. नेक्स्ट स्लायड. आतां पळया पूर्ण जाल्ला एक काम जावन जाल्ला. काम जाता ताका कशी वाक्यांत म्हणयत म्हूण पळया. आतां पूर्ण वर्तमान काल प्रेजेंट परफेक्ट टेन्स आनी पास्ट परफेक्ट टेन्स आनी फ्युचर परफेक्ट टेन्स हे एक कडेन आमी पळय पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल, भविष्यत कालाक आमी निश्चित भविष्यत काल म्हूण आमगेले कोंकणी निश्चित. ಅತ್ತೆ ತೀನಿ ವಾಕ್ಯ ವಾಪಸ್ ಗಲ್ಲ. ನಾನು ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಪೊಳೊಂಜಲ್ಲ ತಾವಳೆ ಮಿತೆ ಜಲ್ಲಿತ ಶಿವಲ್ಲೈನಿಚಿ ನೋಡಿದೆ ಅಷ್ಕಲ್ಲ. ನಾನು ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ, ನಾನು ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ನೋಡಿರುತ್ತೇನೆ. ये तीन रूप कशी व्यत्यास जाता म्हणल्यार आमी पळयला रे आमकां अनेक सेट क्रियापद ते कालाक समजावन बरोवचे एक अभ्यास आमकां मेळटा. मुखारचे आनी मुखारचे पळया. आतां आमी अपूर्णाक आयल्या. अपूर्ण म्हळ्यार चलतस तें काम. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಚಲ್ತ ಎತ್ತಸ ಎತ್ತಸ म्हणता पळय तशी ಎತ್ತಸ आव हांगाक ಎತ್ತ ಅಸ. ನಾನು ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ. काली जेव्हा आमी एक पक्षी पळयत आशिल्लो म्हण जाल्यार रे हांव काली पळयत आशिल्लो. पळयत आशिल्लो. फाल्यां जाल्यार रे हांव पळयत आशिल्लो. काल जाल्यार फाल्यां जाल्यार कशें म्हूण येता पळोवन आसतलो. पळोवन आसतलो अशी आमी हे व्यत्यास केला रे आमगेलें उत्तरय स्पश्ट जाता. उलयतना आमी इतलें स्पश्ट उलयनाची. उलयलें जाल्यार रे आमगेले आयकतल्याक आमगेले सगळेची अभिप्राय बारी स्पश्ट जावन जाता. हे तुमी पुरा क्रियापदाचे हे बदलावण आमगेले उलयतना हाडला रे आमगेले उत्तर बारी चंद जाता आनी स्पश्ट जाता. तशी त्या खातीर आमी हे कालाचे एक नॉलेज आमकां आसूंक येता. मुखारी आतां पळय निरंतर म्हळ्यार चलत आसता. ನಾನು ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಕ್ಕಶಿ ಮುಂಚೆ ವರ್ತಮಾನ ನಿರಂತರ ಕಾಳ. ವರ್ತಮಾನ ನಿರಂತರ ಕಾಳ. ನಾನು ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೆ. ಕಾಲಿ ಕಾಲಿಕಿ तावळकी जावन जाल्ला भूतकाल. ताका आमी भूत निरंतर काळ म्हणत. तशीच हे आतां कसाला सांगतास म्हळ्यार आमगेले कन्नड की इंग्लिशाक होली करचे खातीर एक सांगतास. तितले शिवाय आमी तावळ पळयले सातची आमी गट्टी दवरका. भविष्यतांत फ्युचर परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्साक आमी आमगेल ಭಾಷೆಂತ ಕಶಿ ಮುಂಚೆ म्हण ಪ್ರಯತ್ನ केला रे ನಾನು ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇನೆ ಕನ್ನಡಾಚೆ ಹಕ್ಕ समजावन आमी कोंकणींत उलोवंक जाता. मुखारचे आतां हें एक आमी प्रमुख जावन
आमगेले कोंकणीन तो अशे रीत काळ म्हणटा आमी भूत अपूर्ण ते पळय कन्नडांत हांव तुमकां थोडे दिला सूर्य पूर्वದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ म्हळ्यार कितकी वर्सां दाखोवन हें जतस हें ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ म्हळ्यार आमी सांगतना भूतकाल सांगतात जाल्यार सूर्य आजी येता आनी फाल्यांक येता ताज्या फाल्यांक येता हे सगळे कालाचे अंतरांत आसा जाल्यार हाका सांगतना आमी भूतकालांत सांगता भूतकाल सांगचे हांव पेपर वाचिता म्हळ्यार काली वाजिला आजी वाजिला परे वाजिला सांगतना मात्र आमी वाचिता म्हळ्यार ಫಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಜಾವ सांगता ಪೊಲೀಸರು ಕಳ್ಳನನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ फाल्यांकय तांणी धरताची आनी सुमार वर्स गेल्यार तांणी धरू पुरोची ते हॅबीट एंड पास्ट म्हणचे आमी क्रियापदाचे हें आमगेले कोंकणींत आमी चड उपयोग आशिल्ली मी ती आमी हें एक विशेश जावन हें काल प्रयोग उलयत हाजे नेक्स्ट आतां आमी इतले विशय टेन्साचे वयर म्हळ्यार काला समजावन आमी क्रियापद कशी बदल करता आतां मुखार आमगेले मूड म्हळ्यार आमी इंग्लीश हें ततावळे आमगेले उतरांत उपयोग करताचे मुडा वयरी आमगेले क्रियापद बदल जाता मूड म्हळ्यार कशी आमी एकल्याक कोरकतीच म्हणून ऑर्डर करपुरोची कंपल्सरी करपुरोची न्हय जाल्यार आमकां एक आश आसता अशी जावका म्हणून म्हणटले आमी अशी चोलका न्हय जाल्यार आमकां अपेक्षा आसता अपेक्षा मनांत अपेक्षा आसता इच्छा आसता आनी नाक म्हणून निषेध करचे अभिप्राय आसता आनी तशी जाल्यार अशी म्हणून म्हणचे संदर्भ आसता कंडिशनल म्हणटात हाका पूर आमी मूड म्हणचे म्हळ्यार आमी उलयतना एक उतरांत एक निश्चित अर्थ येवची तशी ते वाक्य रचन करताचे हें कसलें म्हण पळयाक वाचक म्हणटाची हेज्या अर्थक म्हणटाचे एकाकच आमी पळया हें हाजी कशी म्हणून एक वाक्य एक मूड घेवन आमी पळया नेक्स्ट स्लायड पळया आतां आमगेले मुखार इम्परेटीव मूड म्हणून घालता आज्ञार्थ म्हाका फाल्यां परिक्षेक डॅश कसो शब्द घालयत थंय म्हळ्यार म्हाका कोरकतीच तें म्हूण न्हय जाल्यार उपाय ना वेळ जाल्लो आमी डॅश एकाची तुमी प्रयत्न करा हांव आतां डॅश खंयचेय घालयात तुमी खंयचेय वर्ब तुमी उपयोग करयात खंयचेय क्रियापद करयात आमी काम डॅश म्हळ्यार आमकां तें कोर्क जाल्यार आमी कशी खंयचे शब्द घालताची एक रुपार येता ते पुरे तुमी जाल्यार कशी येता तूं आतां डॅश हांगा पुरा येवचे तें क्रियापद एक नमुन्याचें आसता हांव तुमकां एक जावकाल्यार सांगता म्हाका फाल्यां परिक्षेक वाचूका म्हाकाची हांव आज्ञ कर वाचूका तीची म्हाका म्हूण तशी पळयल्यार वरल्यार कशी भरती करयात आतां वेळ जाल्लो आमी आतां आमी चमकून वता चार जण वेळ जाल्लो रैलाक की बसाक तेन्ना आमी कसो करता आमी धांवका वेळ जाल्लो आमी धांवका हांव आतां
कसं करूयात हांव आतां आमी काम कोरका अशें गेल्लें हें तुमी डॅश तूं आतां जेवका इंपरेटीव ताका जेवका न्ही जाल्यार बरोवका न्हिदोवका अशी अशी आज्ञार्थ करतना एकू लेकार येता आमी नेक्स्ट स्लायडान तें पळोवया नेक्स्ट स्लायड पळया ते तांबड्यान दाखयलां म्हाका फाल्यां परिक्षेक वाचूका वेळ जालो आमी धांवया हांव आतां न्हिदता आमी काम करुया तुमी बसचें तुमी बसचें तूं आतां जेवका न्ही जा जेवका अशी हें पुरा इंपरेटीव मूड थंय या का अशीच तें एंड जाता हें एक तराचें आमगेलें उत्तर आमी अशें उलयलें कुळ्ळें तें जावकातीची म्हणून इंपरेटीव आज्ञ केल्ले वरी तें आसता तूं आतां जेवका म्हळ्यार वत्ताय तूं जेवका भूक आसो ना जेव तूं आतां जेवका अशी केल्यार आमी तें इंपरेटीव मुडार उलोवचें म्हणून जाता नेक्स्ट आतां पळया नेक्स्ट पळयल्यार आमी कंडिशनल मूड हेतुमत म्हणटा हेतुमत भूतकाल अशी आमी मस्त वेळ उलयताचे हांव फूल काडल्यारी कंडिशन कसं करूयात फुलाक वायू घेवन कसं करूयात गांत म्हण घाला ते कशी कंप्लीट जाता गांत म्हण हांव फूल काडल्यार फुलाक डॅश करूयात कसं जालें पळया कोत आसल्यार तुमी एक मेसेज गेल्याची तांणी काम केल्लें तर म्हणून एक उपयोग करताची हिंदी ते पूर्ण जाय म्हळ्यार ते कसं जालें भरती करूंक मेळटा हांव वाचल्यार तें समज कसं जाता समज ते कंप्लीट करता तूं गेल्यार तो वय येता म्हळ्यार तो वय येतलो तूं गेल्यार तो वय येतलो अशी एक कंडिशन जाल्यार आनेक ताका आनेक समजावन ಹೊಂದೂन वता हांव जेवो तूं जेवो कोणय वचन कसं जालें म्हणून थंय आलोचना करा आतां आमी उत्तर पळोवया नेक्स्ट पळया हांव फूल काडल्यार फुलां गांतू येत त म्हण येता पळया ते तशीच तांणी काम केल्लें तर ते पूर्ण जायत आमी हें चड उपयोग करता तूं केल्यार तें जायत अशी जायत तशी जायत म्हण पुराय म्हणटा हांव वाचल्यार आमी हें पळयलां आमी वाज्जिल्यार म्हण म्हणटा आसताची वाचल्यार तें समजतलें अर्थ जातलें आमकां लें म्हूण आयलां पळय तूं गेल्यार तो वय येतलो तूं वचन जाल्यार तो येना म्हूण तूं गेल्यार तो वय येतलो हांव जेवो तूं जेवो कोणय वचनी ती हांवय वचनी तूंय वच असं जाल्यार एक कंडिशनल वाक्य आमी सांगता हे पर आमगेले उतराचे एक चंदाय कितले नमान्याचे प्रयोग आमी उतरांत करता आसा पळया अशी तुमी सिस्टमॅटीक उलयल्यार येदूर आयकतल्याक स्पश्ट जाता आनी बरयतना आमी खंडीत अशीची ह्या पुरा रूल प्रकार आमी
बरें येयला रे तें एक बरें बरप जाता मुखार आमी अनेक नमने मूड पळया हे ऑब्लिगेटरी म्हळ्यार निर्बंध आमकां निर्बंध तूं डॅश वता आमी प्रश्नार्थक येता तो प्रश्न घालचे तूं खंय वता हें तो डॅश भावकी तो तुगेलो भावकी भयणकी अशी निमगे घेता आमी प्रश्न कितेंय असो तूं येवका हें बायंडींग तूं फाल्यां म्हळ्यार फाल्यां पावस असो वत असो बस समस्या असो तूं येवका अठराश अशें म्हणटा आमी थोडे उलयता कितेंय असो तूं येवका म्हळ्यार स्पश्ट जालें तें तुका बद्धते आनी बायंडींग आसा म्हणून ताणें आज भितर 10 पानां बरोवचें पान म्हळ्यार पेज म्हणटा न्हू आमी पुट पेज पुट दोन्ही विंगड भाशेचे आमी म्हण केल्लें पान 10 पान बरोवचें हें इम्पोज करचें आमकां आमी जेवा विंगडांक इम्पोज करचें हेरूय केलें हांव वचूं आतां उलयतना आमी निमगे घेता हांव वचेतवे म्हूण हांव वचूं अशें निमगे तूं वच हें कशें जालें वचूं अशी हाका विंगड ते कट्ट कोर दिला म्हळ्यार तुमी प्रयत्न करुयात हें हाका उत्तर कशें जालें म्हणून हांव सांगता आसत आनी मुखारची उत्तर हक्काची नेक्स्ट स्लायड पळया तूं खंय वता तूं तो तुगेलो भावकी हें प्रश्नार्थक जालें बायंडींग कितेंय असो तूं येवका तीच आमी सांगताय येवका तीच म्हणून आनी कितेंय असो तूं येवका तीच तें अपास्तेची ताणें आज भितर 10 पानां बरोवचेच हांव वचुवे अशें निमगे घेता परमिशन हांव वचुवे तूं वचूं येता अनुमती दिली ताका परमिशन दिली अशें पळय हें बरी शब्दां तूं जी ಸ್ವಲ್ಪ चेडूण कर न्हू अर्थ येवचे तशें करता आमी चड विवर दिवका म्हणना तें मॉडिफाय कर न्हू व बाक च हें वे आ लो अशें पुरा सेर्सून घेवन अर्थ भायर हाडटा वाक्या भितर ताका न्हू हें आमी मूड म्हणचे नेक्स्ट ऑब्लिगेटरी मूड पळयला आमी आतां मुखारी इन्फायनायटीस असले अनिमियत अर्थ पद आमी मस्त करून आस पळोवन आस करून आशिल्लो करत आशिल्लो करीत रावता करूंक करपाचे म्हणटाची आनी खावपाचे आनी वांटून बेस अशी पुरा मस्त कॉम्बिनेशन पुरा आमी एकक आतां पळयल्या प्रेजेंट पास्ट आनी परफेक्ट कंटिन्युअस इन्फायनायटीस मेळटा फ्युचर इन्फायनायटीस आसना प्रेजेंट आनी पास्टाक मात्र आमकां इन्फायनायटीस मेळटा आनी मुखारी पळय आतां आनी एक नमन्याचे हें आसा हें आमी बारी चड करता ते फूल स्क्रिनाक फूल स्क्रीन हें थोडे चड आमगेले बारी विंगड वैविध्य मेळटा न्ही तांणी सक्कड येवचें हें अर्थार आमी घालचें जाल्यार ते कसल शब्द घालयात विद्यार्थ म्हणटा सबजेक्टीव
नेक्स्ट स्लाइड आवचा नेक्स्ट स्लाइड हां पळय हांगा समज बरयला तांणी सकड येवोंती म्हळ्यार आमगेले इच्छे येवोची म्हणटा आमी येवोंती पळय थंय पावस पडचो आनी हांव तांतू नांचुचें एक इच्छे पळय पावस पडचो तेवे आमगेलें विश पावस पडचो म्हणले कुडले अर्थ जाता आमकां हांव तशी आशेता म्हण पावस पडचो तितले सांगला पावता हाका पावस येवका म्हणून आश आसा म्हणून पावस पडचो आनी हांव तांतू नांचुचें येता पळय म्हळ्यार साध्यते ते पॉसिबिलिटी कितलें उणें ते हांकां शब्दाक पुरा अशी मॉडिफाय करून बदल करून आमी अर्थ उण्या शब्दारी हाडटाची हे क्रियापदांकची बदलवणूक करून आतां डिझायर म्हाका आश आसा आज पावस येवचो नाका म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ आसल्यार हांव कसं म्हणटा आज पावस येवचो नाका तें म्हगेलें अपेक्षा येवें येता आमी आवय भाशेचे सेवा करचें कमिटमेंट सांगता आसा हांव आवय भाशेचे सेव करचें न्ही हेज्या देशाची सेव करचें हें कमिटमेंट आमगेलें ताका आमी करचें म्हळ्यार ಮಾಡಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲ म्हण तशी आनी एका कडेन योग्यते उरलोचें न्हय हे सब्जेक्टीव मुडांत पुरा असल पुरा येता बरे लोकांनी राजकीयांत येवचें हें आमकां एक क्वॉलिटी विशय उलयतना अशी येवचें जावचें अशें पुरा आमकां आमगेले एक इच्छा आनी आमगेले एक अपेक्षा हें पुरा व्यक्त करूंक आमी क्रियापदाक हें रूप दिताचे तुमी सकड कोरोना परीक्षा करवचें करयात तुमी पुरा कोरोना परीक्षा करयात हें आमगेले एक विनंती हें मूड येता विद्यार्थी मूड हें विंगड येता आनी आमी सकडांनी दुर्बळ्यांक सहाय करचें पळय कर्तव्य असल पुरा विंगड मनाचे अभिप्राय भायर घालचे खातीर आमी क्रियापदा ಒಟ್ಟು खेळयेत क्रियापदाक बदल करून तांकां खेळोन तें अर्थ भायर घालूं येता म्हणून आमी ते हाका आमी मूड म्हणचे मुडा वयरी तावळे आमी आज दोनी विभागांनी आमगेले क्रियापदांक पळयत आसा आतां संभाव्य पळय पोटेन्शियल हें आमी बारी उणें उपयोग करताचे संकेतार्थ हांव वतलो आशिल्लो म्हळ्यार विंगडान कोण की नाक म्हणलें तशें हांव वचचें न्ही न्हय हांव वतलो आशिल्लो वत्त आशिल्लो म्हणटा आमी वत्त आशिल्लो वतलो आशिल्लो तें करेक्ट फॉर्म तें म्हळ्यार हांव वतलो एक मेन वर्ब ते दोन्ही वर्बस पळय एक हळदू कलर आनी अन्नेक वतलो एक वर्ब आशिल्लो अन्नेक वर्ब एकाक आमी मेन म्हणटाची अन्नेकाक आमी फॉलोवींग वर्ब म्हणटा तें आमगेले कोंकणी जाल्यार पालवी क्रियापद मुखैल क्रियापद एक निश्चित भविष्यत कालार आसता आनी एक पूर्ण भूतकालार आसतलो पळय हांव वतलो म्हणलें तें निश्चित भविष्यत काल जाता आनी अनेक पूर्ण भूतकाल आशिल्लो म्हणलें भूतकालो एक भविष्यत काल कितल्याक कॉम्बिनेशन केला पळय आमगेले भाशा फुडें उपयोग केलेल्यान हांव वतलो भविष्यत कालाक आशिल्लो म्हणल्यार भूतकाला ಒಟ್ಟು घालून संभाव्य स्थितीक तांणी एक एक्सप्रेस केला तो येतलो जावयत फाल्यां तो येतलो जावयत एक मेन वर्ब आसा आनी एक ताचे फॉलोअप वर्ब आसा
अशी एक नमनेचे भाषेचे चंदाई आम्ही पळयत. नेक्स्ट आता आम्ही इतले नमनेचे मूड आज पळयले. आज्ञार्थ, हेतुमत, निर्बंध, अनियमित आणि विद्यार्थ आणि संकेतार्थ अशे विंगड विंगड भाशेंतू हाक विंगड नांवांनी सांगूनच पुरो. हे आमगेले आमकां हे वर्ग प्रकार कितले म्हणून नांवांनी आमकां गतीना. आमी ಒಟ್ಟು जावन विंगड विंगड अर्थ येवची तशी वाक्यांक रचन करूं साध्यस. आनी हाजी मेती भास चंद जाता, भास रुंद जाता, भास व्हड जाता आनी भास विस्तार जाता. हे पुराय आमी उपयोग केला रे आम्यात उलोवची सपूर मट्टारसची आमगेली भास ती थोरी जाता आनी ताका बल येता. अशी एक आशेनी आमी हे कोंकणीचे एक गंटो विचारू आमगेले जनाल ಒಟ್ಟು आनी सगळे उमेदीनी घेता. हजारान लोक व्ह्युअर्स आसाची आनी पुरा हे आमगेले भाशेचे अभिमानान हाजी फुडें सुमार आमगेले एक गंटे कार्यक्रमांत भाग घेवन बारीक उमेदीनी भाशेची उमेदी आनी भाशेचे वयर अभिमान दाखयता येयल्याची. आनी मुखारय आमी चड विशय उलोवया. भास म्हळ्यार समुद्र. एक न्हय, दोन न्हय, आमगेले 4 की शुक्रार जाल्लो. आनीकय कितले शुक्रार आयला रे आमकां उलयता बसयत. भास तितलेक व्हड समुद्र त्या म्हळ्यार हे नातील आमकां जीवन करूंक साध्य ना. मनशाक मध्य संपर्क आसचे भास ही कोंकणी भास आमची गेल भास. आनी एक वेळा तुमगेल मुखार मेळया मुखारचे शुक्रार हेच वेळार. नमस्कार.